नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या देवळमकी गावात आयताराक चिखल कालो आयोजित केल्लो। पुरुष आणि महिलांन उमेजीन विविध क्रीडेत भाग घेऊन उमेज दाखयले। आजकाल युवा पिढी मोबाईल, टीव्ही, कम्प्युटर असे आधुनिक उपकरण उपयोग करून ग्रामीण खेळ विसरतेत आसात। युवा पिढीक ग्रामीण खेळाबद्दल जाणीविकन दिवच्या तसेच आकर्षित करच्या विचारान देवळमकी युवा संघटनेन सतत तिसरे पटी चिखल कालो आयोजित केल्लो। ह्या खेळात शेकड्यांची लोकांनी भाग घेऊन चिखलकाल्याचे क्रीडा कार्यक्रम यशस्वी केले। केरवडी, देवळमकी, वैलवाडा ग्रामपंचायती भागाच्यान सार्वजनिक येऊन खेळात भाग घेवचे बरोबर खेळाचो आनंद घेयले। प्राथमिक आणि हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांसाठी धाव, लिंबू चमच चळणे, पुरुषां खातीर व्हॉलीबॉल, दोरी ओड असे विविध स्पर्धा आयोजित केले। गेल्ल्या 2 महिन्याच्यान बंद आशिल्ले अगड समुद्रात नुस्तेमारचे ऑगस्ट 1 तारखेच्यान सुरू जाता। सरकाराल्या आदेशानुसार पावसाळ्याचे 2 महिने बंदराचेर आशिल्ले नुस्तेमारचे बोटी परत समुद्रात येवूंक तयार जालात। नुस्तें संतानोत्पत्ती करचे 2 महिने अगड समुद्रात नुस्तेमारचे निषेध करून सरकारान आदेश केल्लो, जाल्यार पारंपारीक पद्दतीन नुस्तें मारूंक अवकाश आशिल्लो। आदेशाचे पालन केल्ले नुस्तेकारान आता 2 महिन्यानंतर परत समुद्रात वचूंक आपली बोट दुरुस्त करचे कार्य करत आसात। तसेच दुसरे राज्याचे कामगार आताच जिल्ह्यात येयलात। मुहूर्त पळोवन बोटीची पुजा कार्य बी पूर्ण जाला। ऑगस्ट 1 तारखेच्यान नुस्त्यामारचे बोटी समुद्रात उतरतले। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा। त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल। आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाढू लागल्यात। उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉईंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात। त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। उळगा केरवडी संपर्क बार्ज बेळगाव जिल्ह्यात होईल्यान हांचे विद्यार्थ्याक आणि सार्वजनिका खातीर विशेष बस सेवा जिल्हा प्रशासनान दिला। बेळगाव जिल्ह्याच्या गोकाक हांगा हुंवार येवन त्रासात आशिल्ल्या लोकांक सुरक्षीत जाग्याचेर व्हरूंक उळगा केरवडी संपर्क बार्ज बेळगाव वयली। हेजे बद्दल स्थानिकान विरोध व्यक्त केल्लो। तशेंच पर्याय वेवस्था म्हूण विशेष बस सेवा सुरू करूंक मागणी केल्ली। स्थानिकाली मागणी मान्य केल्ले जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया हेमी कैगा NPCIL हेमकां सूचन दिवन बस सेवा सुरू केला। बार्ज परत येतपर्यंत ही बस सेवा उरतली।
कारवार तालुक्याच्या उळगा बागंगा गेल्ल्या एक आठवड्याच्यान विद्युत संपर्क तुटला. होड रूख म्हण पडिल्ल्यान रस्तो बंद जालो. तेजेन ह्या रस्त्यान वाहन संचार शक्य जातेत ना. सद्याक ह्या भागाचे एक व्यक्ती मरण पाविले. तेमगेल मृतदेह तेमगेल कुटुंब सदस्य येतपर्यंत राखून दवरचे गरजेचे आशिल्ले. बॉडी फ्रिजरात दवरूक विद्युत संपर्क ना आशिल्लो आनी मृतदेह दुसऱ्या जाग्यार व्हरूंक वाहन व्हरूंक रस्तो बी बंद आशिल्लो. तेजेन मृतदेह चादरात दवरून 4-5 लोकांन उठोवन दुसऱ्या जाग्यार व्हयले आनी फ्रिजरात दवरले. रूख म्हण पडिल्ल्यान विद्युत पोल जमनीचेर पडलात. तेजेन हांगा विद्युत संपर्क तुटला. पण विद्युत संपर्क तुटून एक आठवडो जाल्यार बी ना विद्युत पोल घालचे कार्य जालें ना, ना रूख कट करचे कार्य जालें ना. हेस्कॉम विभागान रूख कट करून विद्युत संपर्क दिवचे कार्य करूंक जाय अशें स्थानीक लोकांनी मागणी केला. आयचा इतलात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.